वेलकम बैक टू माय चॅनल. सगळी कशी आहा? सगळी बरी आहा. म्हणून पॉयंट धरला आहे आता शूट करपाक रातचो, कित्याक ते शिजोन आवाज येता तेका तरी तुमकां आवाज येता आसता मागीर वॉशिंग मिशिनाचो. सो जात जाल्यार 12:30 राती कडेन वॉशिंग मिशीन चालू रोप धुता, मागीर राती कडेन धुवप रोप. सकाळीचो मागीर हांव मातशें राती कडेन आपलें काम करून हांव न्हिदता. सकाळीं मागीर बऱ्या पडटा म्हाका मागीर रोप धुवपाक बीन. कित्याक रातभर आमी फॅन चालू दवरता, स्टँडींग फॅन आनी वयलो फॅन. आनी दिसाचो वयलो फॅनूय दवरता आनी स्टँडींग फॅनूय दवरना. वयलो फॅन दवरना ते जमनी तो येता, आनी स्टँडींग फॅन दवरीत जाल्यार तुमी जाणा बाबा चुकून हात घालीत म्हणून. सो राती कडेन मागीर तें काम करप सगळें. आनी बाय एडिटींग बी करप न्हू, सगळें राती कडेन शूट बी सगळ्या दिसाचें काडटा. ब्लॉग्स आनी एडिटींग तमलायन सगळें राती कडेन करप म्हाजें. ओके. आनी आयच्या न्हू ब्लॉगान न्हू व्हडलेंशें कांय हें ना, कांय शूट करूं ना. मागीर रेसिपी एक हा प्रॉन्स कडी रेसिपी केलेली आहे. सिंपल आनी इजी, कितें हांव सिंपल घरा कडेन कशें रांदता म्हणजे तुमचे कडेन शेअर करता. सो ही रेसिपी हांवें घरा कडेन शूट केलेली प्रॉन्साची. सो ती रेसिपी तुमकां हाडल्या, प्रॉन्स कडी रेसिपी. होप सो तुमकां मागीर ती प्रॉन्स कडी रेसिपी लायक जाता म्हणून. ओके. सो तो स्टार्ट करता रेसिपी. प्रॉन्स रेड कडी करता. ओके. सिंपल रेसिपी, चडलेशें कांय ना. म्हाका आतां रुची येयलो तिखसाण खावपाची, ताका लागून हांव करता. ओके. सो सुंगट घेयलें, हेका न्हू मीठ लायलां. मीठ घालून एक कांदो, बटाटो, फ्रेश कोरियंडर आनी कडी लीव्स आनी हो रेशियाद मसालो. ओके. ऑलरेडी वांटलेलो आहा तो. ओके. आतां पयलीं कांदो कातुत्ता, बटाट कातुत्ता, फ्रेश कोरियंडर कातुत्ता आनी सगळी रेडी करता. मागीर दाखयता कशें करप. कातरिलें दवरलां. ओके. हें आतां धुता, मीठ लावन दवरलें तें धुता. जे सुंगट केल्या ती भाजी म्हणजे जेवण जेवण मेळटा तुमकां. सो गायज तुमी रेसिपी चोयल्या आसतली. होप सो तुमकां रेसिपी लायक जाली म्हणून मागेली. लायक जाली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करूं विसरू नाका. ओके. मेळची नेक्स्ट व्लॉग. अंटील देन बाय गायज.